आयज विश्वजीत राणे हांच्यांनी प्रेस घेतल्या आणि तेंच्यांनी म्हटलें की तुमी खंय तेंच्या कडेन पावल्यात आनी कन्वर्जन करपा खातीर आनी एकंदर विशय कितें आनी तो म्हणटा लोकांच्या स्वार्था खातीर न्हू स्वताच्या स्वार्था खातीर मागीर म्हणटा विधानसभेन जे तुमचे ऑडियो व्हिडिओ आसा सीएमा बद्दल कितें उलयलें एकंदर हे तुमचे कितें सांगूंक सोदता हे ऑडियो व्हिडिओ खंयच्या आहा तरी दाखोवपाचें सो कांय प्रॉब्लम ना सगळ्यांक एसेंब्लीन सगळें ओपन आसता सगळें ओपन दाखोवपाचें कांय इश्यूज ना म्हाका तेचेर कांय करना पूण जे म्हणटा तो हांवें तेचे कडेन गेलो आनी प्रॉपर्टीज घेवन म्हाका दिसता जेन्ना ह्यो प्लॅन स्टार्टींग इनिशियली 6 म्हयने पयलीं जेन्ना हें करताले तेन्ना स्वता तेणी फोन करून सांगलें तुजें कितें जाल्यार सांग म्हणून सो डेफिनेटली म्हाजे घरचेच 2 प्रॉपर्टी आसले आनी ते 114 आनी एक आसली सो टोटल 3 प्रॉपर्टी धाकटे प्लॉट्स आसले आनी ते हांवें व्हरोन तेचे कडेन 114 दिल्ले जस्ट तो फायल दाखयता पळय टेबलार ते 114 ते दिल्ले हांवें आनी ओके तुजें आनी कितें जाल्यार सांग करता म्हणून सांगलें हांवें म्हटलें आनी कांय ना सो तेच्या उपरांत हांवें जेन्ना कन्वर्जन हें जालें म्हाकाय खबर नासलें इतलें ह्यूज कन्वर्जन जालें तेन्ना हांवें तेका तेंच म्हटलें की बाबा इतकी सगळी कित्याक केल्या जे स्टेटमेंट्स आतां केले उलयल्या ते म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशनान उलयल्या हांव नको तो डेफिनेटली तेणी म्हटलां आमी खंयचे आयज कालचे आमदार हालींच आमदार जाल्यात आनी कितें कितें म्हटलां डेफिनेटली तोय बरोबर आहा कित्याक सिनियर मोस्ट MLA आनी मिनिस्टर तो 20 वर्सां तो आमदार आहा आनी आमी हालींच आमदार जाला आमकां 1.5 वर्सांय जावंक ना तो तेचेर सारको आहा कित्याक तेका वास्ट एक्सपिरियन्स आहा आनी आमकां कमी आहा पूण तेणी समजून घेवंक जाय पयलीं एक की हांव स्वताहून नाचोंक ना धांवून जेन्ना जनता जागृत जाले आनी जनता म्हाज्या ऑफिसान येयले आनी म्हाका तेंच्यांनी सांगलें तेन्ना म्हाजी जबाबदारी आसता म्हाजी जबाबदारी की हांवें उत्तर दिवप तेका आनी तेंच्या वांगडा रावप जेन्ना मांद्रेची जनता भायर सरल्यात मांद्रेच्या पंचायती भायर सरल्यात तेन्ना म्हाजी जबाबदारी की हांव तेंच्या वांगडा रावप तेंकां न्याय दिवप आतां सरकार तुमकां सगळ्यांक खबर आमी सरकारान आहा आनी सरकार जर तेंकां सरकाराक दिसता बाबा हे गोश्टी करून जर न्याय मेळटलो जाल्यार डेफिनेटली तेंच्यांनी करचें तें सो जनता मांद्रेची आहा ती डिसायड करतली कितें करूंक जाय ती सो हांव तेंचो प्रतिनिधी सो हांव तेंच्या वांगडा आसा आतांय सांगता कितले धमक्यो दिले कितें उलयले जाल्यार म्हाका कांय ना हांव सगळें फेस करपाक रेडी आहा पूण हांव मांद्रेचे जनते वांगडाच रावतलो आनी जे तेंचे प्रॉब्लम्स आहा ग्रिव्हन्स डेफिनेटली हांव तेंकां सपोर्ट करतलो दुसरें आयज सगळे 9 पंचायती जे येयले ते 9 पंचायतीक हांवें कांय हाडूंक ना ते स्वताहून येयले रेजोल्युशन घेवन आनी चीफ मिनिस्टराची तेंच्या रिक्वेस्टाची चीफ मिनिस्टर अपॉयंटमेंट घेवन हांव तेंकां घेवन थंयसर गेला सो हे पर्सनल म्हाज्या इंट्रस्टा खातीर आनी हेच्या खातीर न्हू आनी हांवें क्लियर फर्स्ट मिटिंगेक सांगलां जर म्हाजे जे प्लॉट गेल्यात ते 3 प्रॉपर्टीचे झोनींग चेंज केल्यात ते काडचे कित्याक जर मांद्रेचे जनतेक जर गरज ना अख्खी हे झोनिंगेचे जाल्यार म्हाकाय गरज ना कित्याक फाल्यां सगळें म्हाजें जालें आनी तेंचे ते नाका म्हणटात जाल्यार ते इनजस्टीस जातलें सो सगळ्यांक न्यूट्रल रावन लोकां वांगडा रावपाचें इतलेंच मागणी आहा आनी जर लोकां वांगडा रावन जर म्हाका इतले म्हणटात ते प्रायज म्हणजे एवॉर्ड मेळटा कोण तो म्हणटा डेमोलिशन करता घर आनी कितें डेफिनेटली जर म्हाजें जर घर तो डेमोलिशन करूंक सोदता तेणी डेफिनेटली करचें कित्याक म्हाका खुशी जातली की मांद्रेच्या जनते खातीर म्हाजें घर सॅक्रिफायस जालें म्हणून आनी एक TCP मिनिस्टरान तो पर्सनल रिवेंज कहो घेतला जेन्ना तेका पॉयंट आवट जालें तेन्ना तेणी पर्सनली रिवेंज घेतला आनी डेफिनेटली घेवची आनी व्हडलें कांय ना तो इल्लिगल म्हणटा हांव जर इल्लिगल जाल्यार हांव म्हणटा गोंयची सगळी 90% घरां इल्लिगल आहा खंय TCP अप्रुवल आहा हावस नंबर आसतात इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी येता आनी हे कितें नवीन म्हाज्या आज्या पणज्याची प्रॉपर्टीची हांवें विकती घेतले आनी हांगा ऑलरेडी पयलीं पासून स्ट्रक्चर आसलें सो डेफिनेटली तेणी करचें म्हाका दिसता तेणी हांव कांयच एविडन्स आनी कांयच दवरिना तेणी येवपाचें शोकाज नोटीस हाडपाचें डेमोलिश करपाचें हांव खुशी आसतलो की मांद्रे मतदारसंघा खातीर मांद्रेच्या लोकां खातीर म्हाजें घर सॅक्रिफायस जाला म्हणून जर तो अशी धमकी दिता जाल्यार दुसरें तेणी कितें म्हटलां की मांद्र्यान येवन तो अशें करूं शकता अशें करतलो इतले लोक डेफिनेटली करचें कित्याक येदो व्हडलो मिनिस्टर तो करूं शकता तेजे कडेन पावर आहा सरकारान आहा आमी कोण आहा सादो मामुली आमदार आहा पूण इतलेंच सांगूंक सोदता की इतले आमी वीक ना की आमचें कोणूच येवचें ना अशें आमच्या उल्याचेर खंय ना खंय कोण ना कोण येतले आनी म्हाका दिसता जेन्ना हांव लोकां खातीर भायर सरला म्हाज्या स्वार्था खातीर भायर सरोंक ना तो परत स्वार्था खातीर स्वता सायडीचे खंयचे प्रॉपर्टी खंय हांवें खंय सवाय भितर मागले आनी ते करूं नाका म्हटलें तेंच्यांनी
खंयचे ते पॉयंट आवट करची तेणें सांगची म्हाका काय प्रॉब्लम ना. आनी जर तशें करचें आसलेलें जाल्यार हांव खूब पयलीं करतलो आसलें आनी म्हाजो ह्यो वेवसायूच घेवन बसतलो आसलें, मांद्रेच्या जनते वांगडा रावचो नासलें. आयज तशें म्हटलेलें जाल्यार म्हाजे जर 3 प्रॉपर्टी केल्यात, आयज हे बॉल घालूंक सुरवात केली सगळ्यांनी, तेन्ना तेंच्या वांगडा रावन नासतना हांव ओगी रावलो, म्हाका बेनिफीट आसलें, म्हाका प्रॉफीट आसलो. पूण हांवें म्हाजें बेनिफीट चिंतूंक ना, हांवें तें सॅक्रिफायस केलां. आनी आयज तो म्हणटा तशें घरूय डेमोलिशन तेय सॅक्रिफायस करता तेच्या इच्छे प्रमाणे, काही एक प्रॉब्लम ना. हांव बिंदास आहा. तो हायपर जालो म्हणून हांव हायपर जावचो ना. हांव म्हाज्या स्टँडार फर्म आहा. म्हाका म्हाज्या स्थानीक पंचायती जे आहात मागीर ते म्हाज्या विरोधान आसूं किंवा म्हाज्या वांगडा आसूं, पूण जे टायमाचेर हे कन्वर्जन जालां म्हाका दिसता पूर्णपणे सगळे जाण एकी कडेन येयलेले आसात. कित्याक गांवाचे गांव उद्ध्वस्त जातले हे सगळ्यांक खबर आहा. हांगासर हांव एक सेवक कसो हांव म्हाजे प्रयत्न करता तांकां न्याय दिवपाक, सीएमा कडेन उलोवपाक, सगळें हें करपाक. हांगासर पेडण्यान देवी भगवती बसलेली आहा. म्हाका दिसता देवी भगवती सगळें पळयता आनी तिच्या आशिर्वादान जें घडोवंक जाय तेंच घडटलें. अशें कितें उडयलें म्हणून जावचें ना. जर हांव फॉल्टी आहात, देवी भगवती बसलेली आहा आनी ती पळयतली. जर जे कितें उलयलां तें सत्य आहा जाल्यार ती कितें ती पळोवन घेतली. आनी जर खरेंच ते न्याय दिवपी जर मंत्री जर खरोच न्याय दिवंक सोदता आमच्या मांद्रे मतदारसंघात एंटायर पेडण्या तालुक्यात, जाल्यार म्हाका दिसता तेणी देवी भगवती कडेन येवचें आनी सांगचें की डेफिनेटली हें केलां तें जनते खातीर केलां आनी भायल्या इन्व्हेस्टरा खातीर करूंक ना, हो स्टेटमेंट करचो. ड्राफ्ट प्लॅनिंग आसा आनी फकत चेंज जावचो ना. आनीक तेणें अशें म्हटलां की मोर्जी हांगा खंय तरी स्वताच्या स्वार्था खातीर कितें तरी आपल्या बेनिफिट्सा खातीर कितें तरी इशू उलयला तेणें. कितें सांगूंक सोदता तुमी? पयलीं म्हटल्यार ड्राफ्ट चेंज जावचो ना म्हणून सांगलें. सो ते सरकारान आहा, म्हणजे सरकारान आमी आहात पूण ते सरकाराचे मंत्री आनी ते खातें तेंचे कडेन आहा. ड्राफ्ट चेंज जावचो की जावचो ना ते सरकार ठरयतलें आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरूय ठरयतलें. पूण आमच्या स्थानिकांचो तेंचो विरोध आसल्या कारणान तरी पूण जर सरकार फुडें वयता ड्राफ्ट घेवन जाल्यार मागीर तेंच्यांनी चिंतचें. सो आमी तेजेर काय उलोवंक शकना आतां. सो आमी आमचे रिक्वेस्ट कितें आहा तें मांडलें. म्हाका दिसता जे आतां स्टेटमेंट्स जे येयले मंत्र्याचे, म्हाका दिसता की अशें म्हटलां की ड्राफ्ट ओपन आहा आनी तें करूंक जाय. म्हाका दिसता मातशें व्हेरीफाय करा. 2 म्हयन्या खातीर ओपन आसलो आनी आतां 1.5 म्हयन्याच्या वयर जालो तरी पूण कोणाक कन्सिडर करूंक ना. अचानक सगळ्या पंचायतीन घेवन आमी कॉन्फिडन्सान घेवन करतले आनी आजून पर्यंत टायम आहा म्हणटा तर खंय तरी स्टेटमेंट्स चेंज जातात आनी बरें दिसता की टायम आनीक दीत आहात पेडणेकारांक. आनी म्हाका दिसता डेफिनेट टायम दिल्या उपरांत हेचेर लक्षय घालून हेचेर विचार करपाचें. पळय थोड्या गोश्टी आहात ते पर्सनल म्हाका दिसता पर्सनली घेतल्यात. आयज हांव पर्सनली घेवन काय वचोंक नासलो. आयज हांव गेल्लो तो मांद्रेच्या जनते खातीर गेल्लो. जे पंचायतींनी म्हाजे कडेन रेझोल्युशनां दिली ती रेझोल्युशनां घेवन मिटींग अपॉयंटमेंट घे सीएमाची म्हटलेली तेंच्यांनी ते घेवन गेल्लो. आतां तो म्हणटा जर ते खूब जाण आपणाक मेळ्ळ्यात हे मेळ्ळ्यात डेफिनेटली बरें जालें मेळ्ळें. जर तांकां एक्सेप्ट आहा हे प्लॅन बीन जाल्यार म्हाका काय पर्सनल काय ना. तांकां जर दिसता बाकीचे पंचायत आनी बाकीचे येतले म्हणटा आनी ते जर वचोंक सोदतात आनी तांकां एक्सेप्ट आहा जाल्यार मागीर म्हाका कितें प्रॉब्लम आसतलो. जर पूण तांकां एक्सेप्टूच ना आनी तांकां नाका तो जाल्यार म्हाका तेंच्या वांगडा रावचें पडलें. पंचायतीच्या वांगडा बाम जनता बाकीची आहात आनी तांकां खबर ना अजून पर्यंत कितें जालां तें. सो म्हाका दिसता हेचेर तेंच्यांनी सारको विचार करचो. दुसरें म्हटल्यार तुवें म्हटलें मोर्जी कितें तरी म्हाका दिसता थंयसर जे म्हाजे फायली पर्सनली अशें करतात कितें सांगतात ते कसले फायल कितें तें मागीर पळोवया. पूण जेन्ना ते जेन्ना म्हणटात तेन्ना आपल्याचेर 4 बोटां येतात. दुसऱ्याचेर एक बोट दाखयना आपल्याचेर 4 बोटां येतात. थंयसर दोंगर कोणी घेतला आनी कोण म्हयन्यान एकदां आनी 2 म्हयन्यान वयता ते पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आहा आनी आमच्या जनतेनूय लक्षांत हाडपाची गरज आहा आनी सगळे मोर्जेकारूय जाणा थंय कितें चल्लां आनी कितें चालू आसा तें. सो म्हाका तें सगळें स्पश्टीकरण आतां दिवपाक लावं नाकात. जेन्ना वेळ येतलो विथ एविडन्स सगळें हांव येता मागीर. सो लास्ट कितें स्टेटमेंट आसा की तो लोकां वांगडा रावतलो आनी हे जे घडलां झोनींग प्लाना संदर्भात तो तुमी रस्त्यार बसपाक तयार आसा? पळय हांव रस्त्यार बसपाक तयार आसा ह्यो तूं रॉंग विचारलें म्हाका. आमची जनता रस्त्यार बसपाक आहा आनी जनता म्हाका सांगता तूं यो बस आनी ह्या स्टँडाचेर हांव फर्म आहा. आख्खी मांद्रेची जनता जी फुडें सरल्या हे बाबा रॉंग जालां म्हणून ते जर फाल्यां रायट म्हणत जाल्यार म्हाका स्टँडूच उरना. बरोबर
तर मांद्रेची जनता जेन्ना आनी सगळे पंचायती म्हणटा हे कितें तरी रॉंग जालां आनी आमी रस्त्यार बसता तूं आमच्या वांगडा आसा की ना हांवें तांकां सांगलां आसा म्हणून. सो म्हाजो क्लियर स्टँड आहा. आनी जर मांद्रेची जनता रॉंग आहा, आयज आमी पळयलां की पेडण्याच्या आमदारान सांगलां तेणी TCP मिनिस्टर केलं सारकें आहा, तेच्या नजरेन ते योग्य आसतलें डेफिनेटली. पूण आमच्या जनतेचे लोक हेतून योग्य ना ते. कित्याक जेन्ना सगळ्यांक आख्ख्या गोंयाक खबर आहा, जेन्ना टायम्स ऑफ इंडियान येदो व्हडलो आर्टिकल हाडला तो काय खोटो आसचो ना. तर सगळे उलयतना आनी सगळें करतना टायम्स ऑफ इंडियान आर्टिकल हाडला ते विशयी पयलीं स्टेटमेंट दिवचो, तेचें क्लॅरिफिकेशन दिवचें आनी मागीर उलोवचें. आमदार आमचो माजी आमदारान सुद्दां आतां तुमचेर उलयला, आपूण वेळ आयल्या उपरांत उलयता म्हणून सांगलें तेणी प्रेस घेतला आतां. तर कितें सांग म्हाजेर उलयतलो की ना म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता तो म्हाज्याहून खूब सिनियर. आयज माजी आमदारूय आसून म्हाका सिनियर म्हाज्याहून, आनी तो म्हाज्याहून चड जाणा मांद्रेची जनता. आनी म्हाका दिसता ताका इमोशन आनी सॉफ्ट कॉर्नर ह्या मातये विशयी आहा. कित्याक तेणी म्हटलां तशें तो त्या गांवचो, पार्शे गांवचो, आनी पार्शान कितें जालां ते तेणी लक्षांत तेणी म्हटलां की आपूण अभ्यास करतलो, कित्याक आपणाक एग्जॅक्ट खबर ना. म्हाका दिसता तो अभ्यास शुअर डेफिनेटली करतलो आनी कॉन्सिक्वन्सीस 10 वर्सां उपरांत कितें गांव ते तो रावता त्या गांवांत कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातले ते. आनी म्हाका खात्री आहा, हांव कॉन्फिडंट आहा की तो मांद्रेच्या एंटायर जनते वांगडा रावतलो. कित्याक आयज फुडली पिढी आमची कितें सफर करतली ती तेकाय खबर आहा जेन्ना तो अभ्यास ह्या आख्ख्या झोनींग प्लॅनाचेर करतलो. आनी तोच न्हू बाकीच्या आजी माजी तेंकाय खबर आहा हे जालां तें बरोबर आहा, योग्य आहा की ना, ते टायम येतकच कळटा.